किरणाचे अनबॉक्स विथ डायस म्हणले कार्यक्रम वीक्षण करच्या सर मोगाचांक म्हणजे कालते प्रणाम. हांव वेंसिटा डायस तुमचे समोर. आमच्या समाजेंत बेल्ट रेसलिंगांत सडावत जावन प्रोत्साह उमेद सपोर्ट करचे जावन आसा चेरक्या भुरग्यांक. ह्या फिल्डांत चेरक्या भुरग्यांचो उकळलो हात म्हूण येत. बट आज हांगासर विशिश्ट रितीन राष्ट्रीय हंता पर्यंत नॅशनल लेवल पर्यंत वचून आमच्या समाजेक कीर्त हाडली फावो जाता एका चलयेक आनी ते जावन आसा मिस रेचल डिसोजा. हॅलो रेचल. हॅलो वेंसिटा. कशें आसाय? हांव बरी आसा. तूं कशें आसाय? हांव हुशार आसा. सो तूं ह्या अनबॉक्स विथ डायस कार्यक्रमाक आयल्यार तुका स्वागत करता. अ हार्टी वेलकम टू यू. थँक्यू वेंसिटा. सो तुज्या टॅलंट्साच्या विशयान हांवें जायतें आयकलां अँड यू हॅव गॉट अ मल्टी टॅलंटेड पर्सनॅलिटी. सो आमी ह्या कार्यक्रमांत तुज्या टॅलंट्साच्या विशयान उलयतले हांव. सो ताचे पयलें आमच्या वीक्षकांक तुजी मोठ्यान परिचय करीत की लायक तुज्या स्टडीजाच्या विशयांत तुज्या फॅमिलीच्या विशयान एक स्मॉल इंट्रोडक्शन दिवी येते. या शुअर वेंसिटा. म्हजें नांव रेचल डिसोजा. हांव गांवांत काळसाची. हांव करंटली सेंट ॲग्नेस कॉलेज ऑटोनोमसांत म्हजी सेकंड इयर BSc शिकप जावन आसा. ओ सायन्स स्टुडंट. वय. म्हजो डाडा श्रीमान रिचा डिसोजा हो शांतिगिरी एस्टेट मैदा डिसो मालक जावन आसा आनी म्हजी मामा श्रीमती सुनीता डिसोजा ही घरकन जावन आसा आनी म्हजो भाव रेनॉल्ड डिसोजा हो सेंट जोसेफ्स इंजिनियरींग कॉलेजींत फर्स्ट इयर इंजिनियरींग शिकप जावन आसा. ओ तिसलें तूं कलासाचें. वय. तूं थंय अप एंड डावन करताय की? ना ना वेंसिटा. कळसा चिकमंगळूर डिस्ट्रिक्टान पडटा. तशें जाल्यार हांव म्हजें 10th जाल्लें हांव PUC तावन म्हजें शिकप हांव कोडयाळत करन आसा. ओ चिल्ल्यार पेरंट्स येता नुस्तें पयस सेव मिस करताय जायचे मस्त. ओके रेचल. सो तूं बेल्ट रेसलिंगांत नॅशनल लेवल पर्यंत तुजी जर्नी आसा. ह्या बेल्ट रेसलिंग म्हणटना सडावत जावन ह्या चेडवा चलयांक इंट्रस्ट येना तातूंत. इंट्रस्ट येवनशे एक्टिंगान डान्सिंग तशें. बट तुका बेल्ट रेसलिंगांत कशें इंट्रस्ट आयलें? तुका कशी ती आसक्त आयली? हांवें बेल्ट रेसलिंग म्हणलो शब्द पयले पटी आयकल्लो हांव PUCंत आसतना. हांव फर्स्ट PUCंत आसतना म्हजे क्लासमेट एकले फ्री स्टायल रेसलर आसले. ताणें म्हाका एक दीस येवन सांगलें आमच्या कॉलेजींत बेल्ट रेसलिंग म्हणून एक स्पोर्ट आसा अँड दे नीड पीपल फ्रॉम 35, 40 अँड 45 वेट कॅटेगरीज. तुका जॉयन जावंक इंट्रस्ट जाल्यार तुवें तुजें नांव म्हजे कडेन दिवयेत आनी तुजे वेट कॅटेगरीच्या अकॉर्डिंगली तुवें जॉयन जावयेत म्हणून सांगलें. हांवें एक रेसलिंग म्हणून सोद आयकतना म्हाका कित्याक एक गूड आयडिया म्हणून बगोना. मागीर हाच्या विशयान म्हाका चड माहीत नासल्या कारण हांवें फर्स्ट इयर हांव जॉयन जावना. ताचे ऑफर हांवें रेफ्यूज केलें. मागीर सेकंड इयरांत आसतना आमच्या त्या वेळाच्या कॉलेज प्रेसिडेंटान म्हाका बेल्ट रेसलिंगाक परतून आपयलें. ते वेळा हांवें चिंतलें ओ म्हाका एक सेकंड टायम ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा येता. ही ऑपॉर्च्युनिटी हांवें युटिलायज करी. एक्चुअली तशेंच तुवें रेफ्यूज केल्या रे. गॉड हॅज अ प्लॅन ऑलरेडी. सो तूं परतून तुका ते धाडटात. वय. तशें जाल्यार सेकंड टायम हांवें चिंतलें वाय नॉट गिव इट अ ट्राय म्हणून चिंतलें. मागीर हांवें कॉलेजीक वचून म्हजें नांव दिलें PT मामेडे. तशें आमचे कॉलेजींत प्रॅक्टीस सेशन स्टार्ट जालें. प्रॅक्टीस सेशन्साक येताना म्हाका स्टार्टिंगाक मस्त कस जालें कित्याक म्हळ्यार हांव जॉयन जाताना ऑलरेडी कॉलेजींत प्रॅक्टीस चलोवन आहलें आनी बाकीची प्लेयर्स वॉर्म अप एक्सरसायज आसात हर एकान मस्त तरो आहली. हांव अर्द्यार जॉयन जाल्लें. मागीर आमकां कॉलेजींत रेसलिंगान 2 तरांचे रेसलिंग आसले. बेल्ट रेसलिंग आनी फ्री स्टायल रेसलिंग. ह्या दोनी रेसलिंगान आमकां खंयचेय भेद नासले. ह्या बेल्ट रेसलिंग आनी फ्री स्टायल रेसलिंग दोगांयकी आमकां दोनाय टायपाच्या रेसलिंगाक आमकां सेम वॉर्म अप एक्सरसायज आसतले. इवन वेट कॅटेगरीज टू दॅट मॅटर आमकां सेम एक्सरसायज आसतले. हायर वेट कॅटेगरी आनी लोवर वेट कॅटेगरी म्हणून कांय आमकां भेद नासले. हांव एक लोवर वेट कॅटेगरीची जाल्ल्यान म्हाका ते एक तांचे हायर वेट कॅटेगरीजांचे तांचे एनर्जी लेवल मॅच करूंक म्हाका मस्त कस जालें स्टार्टींग. मागीर विथ प्रॅक्टीस डे बाय डे म्हजें परफॉर्मन्स बेटर जातत गेलें आनी म्हाका एप्रिसिएशन मेळोंक स्टार्ट जालें. तशें जाल्यार एप्रिसिएशन मेळटा आनी की लायक पॉवर वय कंटिन्यू करूं. वय तशें जाल्यार म्हाका ह्या बेल्ट रेसलिंगान इंट्रस्ट आयलो. ओके. तिसल्यार व्हेरी लाँग जर्नी आसा तुजी बेल्ट रेसलिंगान. फस्ट तुवें इनकार केलें परतून तुका तें ऑफर आयिल्लें. सो तुजें डेस्टिनीर काले बरयलां तें तुका मेळटास. दॅट्स ट्रू.
आणि तू खंयचें कॉलेज ॲग्नेस रायट वय ओके आय वॉज ऑल्सो प्राऊड ॲग्नेशियन ॲग्नेस कॉलेज सरावत जावन एक्स्ट्रा करिक्युलर एक्टिविटीजाक सपोर्ट करता सो तुका ह्या फिल्डाक बेल्ट रेसलिंगाक कोणें सपोर्ट केलो म्हाका ह्या बेल्ट रेसलिंगाक पयलें म्हाका सपोर्ट केलें म्हज्या पेरंट्सांनी आनी म्हज्या भावान आनी पेरंट्साचे सपोर्ट जाय खंयच्याय फिल्डाक येताना अँड एस्पेशली द ब्लेसिंग्स आनी तशेंच आमच्या कोचांनी सर अनिल आनी सर अक्षत आनी म्हजी पी टी मॅम जयश्री मॅम आनी म्हजी कॉलेजीची प्रिंसिपल सिस्टर नोरीन एसी आनी नोरीन डिसोजा एंड सिस्टर जॅनेट सिक्वेरा वायस प्रिंसिपल आनी म्हजी लेक्चरर्स म्हजी फ्रेंड्स आनी म्हजे हॉस्टेलर्स आनी सगळ्यांनी म्हाका मस्त सपोर्ट केलें ओके दॅट्स नायस ह्या बेल्ट रेसलिंगांत 100% डेडिकेशन जाय तुका वर्कआउट करूंक आसा डायट फॉलो करूंक आसा यू हॅव टू गो थ्रू लॉट्स ऑफ पेन सो तूं ह्या टायमार कशें स्ट्रॉंग असलें आनी तुका कशें तो स्पिरीट असलो हांव कंटिन्यू करता हांव बेल्ट रेसलिंगांत हांव विन जाता वचून तूं कशें तुका इतलें स्ट्रॉंग दवरलें हांव बेल्ट रेसलिंगाक जॉयन जाताना हांव कॉलेजीच्या हॉस्टेलांत रावतालीं एक हॉस्टेल म्हणटना ताचेच जाले रुल्स अँड रेगुलेशन्स असतात आनी तशेंच आमच्या हॉस्टेलाचो एक प्रमुख रूल जावन आसलो सदांय मिसाकीचें सुकाय नासतना आनी आमचे मीस सकाळीं 6:30 स्टार्ट जाल्ले 7:15 7:10 7:15 म्हणसर आसताले मीस जाल्लें आमकां मॉर्निंग प्रेयर आसतालें मागीर ताचे उपरांत फॉलोड बाय ब्रेकफास्ट हांवें ह्या 7:30 ह्या टायमा भितर हांवें रेडी जावन कॉलेजीक वचपाचें आसलें शार्प 7:30 हांवें कॉलेजीच्या ऑडिटोरियमांत वचपाचें आसलें डिसिप्लीन फॉलो करूंक आसलें वय वय आनी म्हणजे कोच मस्त स्ट्रिक्ट आसल्यान हांवें मस्त पंक्च्युअल आसाचें कोचाचें नांव कालें कोच सर अक्षत आनी सर अनिल दोग जाण कोच आसले आमकां एक स्पोर्ट्स स्टुडंट्स आमकां एक बेनिफीट म्हळ्यार आमकां ते दाडा कॉलेजींत हांव 30 रुपीजाचें कुपन दितालीं प्रॅक्टीस जाल्या उपरांत तशें जाल्यार हांव एक कुपन एकच पटी हांव हें करनातलें यूज करनातलें हांव 3 दिसाचे पुरो ओट्टू कलेक्ट करून हांव ओट्टूक काण घेतालें तशें म्हणजे एज युजल रुटीन चलतालें सदां मिसाकेचें आनी ते कॉलेज कॅन्टिनाचे फूड कुपन दितालें एक दीस हांव मीस जाल्लें ब्रेकफास्ट करूंक म्हणून हॉस्टेलाक गेलीं हॉस्टेलाक येताना ब्रेकफास्ट रेडी जावन जातलें ते दर हांवें चिंतलें म्हजे कशेंय कुपन्स आसात न्ही हांव बेगी वचून कॉलेज कॅन्टिनांत ब्रेकफास्ट करून प्रॅक्टीस सेशनाक येता म्हणून चिंतलें अशें प्रॅक्टीस सेशनाक कॉलेज कॅन्टिनाक गेलीं कॅन्टिनाक येताना थंय ब्रेकफास्ट प्रिपेर जावन जातलें मागीर हांव त्या दीस खाली पोटाकच ब्रेकफास्ट करनासतना हांव कॉलेजीक गेलीं आनी त्या दिसाचे वॉर्म अप आनी खेळ आनी पुरो खेळ्ळीं म्हाका त्या दीस मस्त पुरो सण जालें हांव वॉर्म अप करनासतना ब्रेकफास्ट करनासतना वॉर्म अप आनी पुरो कर न्हू म्हाका मस्त पुरो सण जालें ताच्या उपरांत हांवें क्लासीस एटेंड केली सकाळींची आनी लॅबूय एटेंड केलें त्या दीस मस्त म्हळ्यार मस्त पुरो सण जालें म्हाका मागीर सांजेर हांव हॉस्टेलाक पाटी आयली पाटी येवन हांव उण्णूत न्हावन भायर येताना म्हाका शिवरींग स्टार्ट जालें एक हातांत आनी पुरो एक शिवरींग कांप स्टार्ट जाली मागीर हांव रेस्ट काण गेली रेस्ट काण येवन जाल्ल्यान इल्लो वेळ बेटर भोगलें मागीर हांव रोजरीक बेल जालें मागीर हांव तेर्स करूंक गेली तेर्स करूंक येताना तेर्स जाताच हांवें एक म्हजें नाकल क्रॅक केलें क्रॅक करतना म्हाका इमिडिएट कालिंगी एक नमुनाचें सेन्सेशन जालें आनी म्हाका सगळें बॉडी म्हजी नंब जाली इमिडिएट मागीर म्हाका ते दाडा कांय करचें कळना म्हाका इमिडिएट हॉस्पिटलाक गेलें आनी म्हाका डॉक्टरान सांगलें की तुका एक्सरसायज आनी कर मस्त विकनेस आसा तुजी बॉडीक मस्त स्ट्रेन जाला आनी तुका लो BP आसा डिहायड्रेट जावन तशें सांगलें आनी तुका तुवें कंप्लीट 1 म्हयन्याचें रेस्ट काण घेजें म्हणून आनी सांगलें आनी स्टेट लेवल कॉम्पिटिशनाक दीस लागीं येतालो तशें जाल्यार तिणें आपयलें तूं आतां बेटर भोगता जाल्यार तुका तुवें पार्टी जॉयन जावी येता म्हणून सांगलें ते दाडा म्हाका एक आशा जाली हांव कितें म्हाका 1 म्हयनो रेस्ट काडून म्हाका मस्त बेटर भोगतालें दाडा देखून हांवें घरा रिक्वेस्ट केलें कॉल करून हांवें म्हज्या मम्मीक सांगलें म्हाका परतेक जॉयन जावं आनी मस्त कन्सर्न आसतात तिणें देखून म्हाका बिलकुल परमिशन दिवना ती म्हणाली तुका हेल्थ कंडिशन काडून आमी घरांत परमिशन दिवंक जायना म्हणून सांगलें जाल्यार हांवें तिका मस्त कन्विन्स केलें मागीर फायनली तिणें आमच्या वॉर्डनाक कॉल करून सांगलें मागीर म्हाका परमिशन मेळ्ळें आनी हांव जॉयन जाली परतून पार्टीचे इतलें हार्ड वर्क केलें इतलें डेडिकेशन केलें तशेंच इतलें कश्ट भोगल्या तूं 1 मंथ तूं बेड्डार आसलें रेस्टार आसलें सो प्राऊड ऑफ यू सो तुजे लागीं अशेंच क्वेश्चन्स दिसान रावल्यार तुकाय बोर जाता आनी आमच्या विक्षकांकूय बोर जाता सो आमी एक आतां गेम केल्या फॉर एंटरटेनमेंट पर्पज ओके सो म्हजे लागीं हांगा हेडफोन्स आसात हांव तुका ते दिता आनी हांव म्युजीक प्ले करता ताचे उपरांत
आमच्या कोंकणी इंडस्ट्रीत फेमस असली ओल्ड सॉंग्स तशेंच न्यू सॉंग्स हांव हांगासर लिप मुवमेंटार तुका सांगता एक्शन्स करून सांगता तूं ते गॅस करीचे खंयचे सॉंग्स ओके इट्स इजी गेम ऑल द बेस्ट फर्स्ट आन्सर मोग तुजो कितलो आशेलो मोग तुजो कितलो आशेलो फर्स्ट आन्सर ओके करेक्ट मोग तुजो कितलो आशेलो तितलो लाबोंक ना म्हाका परतून हांव जल्मून येतलो मोगा म्हूण आपूंक तुका सेकंड ये नारी ये आमच्या घरी ये नारी ये आमच्या घरी ये ये नारी ये आमच्या घरी ये कत्रीना ये नारी ये आमच्या घरी आमच्या घरा ये you're really near ये नारी ये आमच्या घरी ए नारी ये आमच्या घरा ये yes correct third one तू जाय मुका तू जाय मका she's getting all the answers right यो बायले यो सोरो म्हाका जाय पयलो यो बायले यो सोरो म्हाका जाय पयलो ओके यो बायले यो बायले यो ओके करेक्ट कावलो येऊन बसल्या म्हज्या पाक्यार कावलो कवळो येऊन कावळो येऊन बसल्या म्हज्या पाक्यार कवळो येऊन बसला म्हज्या पाक्यार मुझ्या पाक्यार कावळो येऊन बसला मुझ्या पाक्यारी नेक्स्ट Maria Pitache oh Maria Pitache na Maria Pitache बोबे बस Maria Pitache मरिया पिता करेक्ट आमच्या चलयांच्या सेफ्टीक बेल्ट रेसलिंग कशें बेनिफीट पडटा Belt wrestling is a sport which often gets misunderstood to the actual wrestling because the word wrestling in it. म्हज्या लायफान साबार गडितां आसात लायक म्हाका लोकांनी येवन सांगलें आसा रेसलिंग म्हळ्यार बेल्ट रेसलिंग म्हळ्यार वन हॅज टू पोसेस इज द अमावंट ऑफ मस्क्युलर एनर्जी वन हॅज टू पोसेस म्हणून ही एक कंप्लीट सूख चिंता पूण हांव सांगिना बट हांवें सांगचें जाल्यार बेल्ट रेसलिंग म्हळ्यार इट्स बेस्ड ऑन योर बॅलन्स ओवर स्ट्रेंथ सो टू आन्सर योर क्वेश्चन अबाउट विमेन्स सेफ्टी हांव सांगिना की विमेन्स सेफ्टी इज एंटायरली बेस्ड ऑन हर फिजिकल स्ट्रेंथ म्हणून जावंक पुरो एक मायनर स्मार्ट ट्रिक्स आनी तिच्या प्रेझन्स ऑफ मायंड आतां शी कॅन गेट ओवर लायफ अँड शी कॅन गेट आउट ऑफ लायफ अँड डेथ सिट्युएशन्स म्हणून सांगेत तशें मोर ऑर लेस एक बेल्ट रेसलिंग हाका पुरा की एक फावंडेशन स्पोर्ट जावन आसा म्हणून हांवें सांगितलें इतले बरें करून तुवें आमच्या विक्षकांक माहिती दिली थँक्यू सो मच रेचल तूं स्पोर्ट्सांत हुशार आसाय अँड ऑल्सो यू आर एन आर्टिस्ट तुका स्टेट लेवलार वचून तुका 15th रँक मेळ्ळा सो कंग्रॅच्युलेशन्स फर्स्ट ऑफ ऑल थँक्यू सो ह्याच्या विशयान तुजे अचिवमेंट्साच्या विशयान म्हाका सांगितलें म्हज्या ड्रॉइंग फिल्ड्साच्या अचिवमेंट्सा विशयान सांगचें तर 2014 कर्नाटका श्री प्रगतीपरा संघ मंड्या हांणी कंडक्ट केल्ल्या स्टेट लेवल ड्रॉइंग कॉम्पिटिशनार म्हाका स्टेट लेवलार रँक 15 मेळ्ळा 2019 सेंट ॲग्नेस पी यू कॉलेजीन सेंट ॲग्नेस पी यू कॉलेजीच्या इको क्लबान कंडक्ट केल्ल्या पेंटींग कॉम्पिटिशनार म्हाका 2nd प्लेस मेळ्ळ्या आनी स्पोर्ट्साच्या विशयान सांगचें तर हांवें म्हज्या प्रायमरी आनी हायस्कूल लेवलार खोखो आनी थ्रोबॉलार आनीक फावटी हांव जिखल्या आनी 2019 सेंट ॲग्नेस पी यू कॉलेजीन कंडक्ट केल्ल्या एन्युअल स्पोर्ट्स मिटांत म्हाका 100 मिटर्सांत ब्रॉन्झ मेडल मेळ्ळा आनी 2019 सेंट अलोयशियस पी यू कॉलेजीन कंडक्ट केल्ल्या डिस्ट्रिक्ट लेवल बेल्ट रेसलिंग कॉम्पिटिशनांत हांव सिलेक्ट जावन दावणगेरेन कंडक्ट केल्ल्या स्टेट लेवल बेल्ट रेसलिंग टुर्नामेंटांत हांवें गोल्ड मेडल आपणायलां आनी नॅशनल लेवलाक सिलेक्ट जालें ओ गोल्ड मेडल वाव Congratulations once again. Thank you, Wencita. Who inspired you?
हांवें बेल्ट रेसलिंगा विशयान पयलें पटी आयकोनचें जाल्यार म्हाका हांव कोणा वयर मोटिवेट जावन ना कोणाचे हांव इन्स्पायर जावन आयिल्ली न्ही बट हांव एक पटी गेमाक जॉयन जाल्या उपरांत आमच्या स्पोर्ट्सांत एकले शौर्य शेट्टी म्हणून एकले प्लेयर आसले ते आमच्या खेळाच्या फाटल्या वर्सा ते नॅशनल लेवल प्लेयर आसले ताणें ताचें डेडिकेशन जावन दी गेमा वयर ताचें स्टॅमिना ताचें हार्ड वर्क हें पुरो पळोवन हांव मस्त मोटिवेट जालें. ओके सो तुका इन्स्पिरेशन आसा शौर्य शेट्टी. दॅट्स नायस. आमच्या समाजेंत बेल्ट रेसलिंगाक चलया भुरग्यांक ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा गी या ना? आमच्या समाजेंत स्त्रियांक ह्या बेल्ट रेसलिंग तसल्या अनकन्वेन्शनल फिल्ड्सांत मस्त बायस आसात हें आमी नाकारूंक जायना आनी हें मस्त एविडेंट आसा. फर्स्ट ऑफ ऑल हांवें सांगचें तर एक स्त्रियेचे जिणेचो प्रमुख उद्देश केवल एक कुटुंब जिवीत बांदून हाडच्याक सीमीत करूंक नजो आनी दुसरें आमी हें चिंतप आपणूंक जाय की आमच्या समाजांत कितलेगी स्त्रियो आपलें काम आनी कुटुंब हे दोनी सांबाळटात बऱ्या तरान सांबाळटात. हें मायंडसेट आमी सगळ्यांनी आपणायल्यार आमच्या समाजांत केवल हें बेल्ट रेसलिंग न्ही हर एका क्षेत्रांनी चलयांक मुखार येवचें आमी विटनेस करयेत. येस ॲब्सोल्युटली. सो वॉट आर युअर फ्युचर प्लॅन्स? तुजे फ्युचर प्लॅन्स काले? हांवें आतां BSc जाल्ले नंतर हांवें मास्टर्स इन बॉटनी करचें म्हणून चिंतलां. ताच्या उपरांत हांव आय वूड लायक टू गेट इन टू अ रिसर्च फील्ड. आनी बेल्ट रेसलिंगांत या आर्टिस्ट स्पोर्ट्सांत तातूंत कांय खंयचे प्लॅन्स? बेल्ट रेसलिंगांत आतां म्हाका BScन म्हाका आतां ऑपॉर्च्युनिटी ना. रेसलिंग आसा BScंत बेल्ट रेसलिंग ना खंय ऑपॉर्च्युनिटी मेळल्यार हांव कंटिन्यू करता. येस श्योर. आमच्या युथांक मोटिवेट करची एक शॉर्ट मोटिवेशन मेसेज दिव्यते? Okay, sure, Wencita. Motivation is something that fades with time. You fill a person with the fuel of motivation and eventually the fuel empties out. Yes. हांवें आमच्या तरणाट्या चल्यांक सांगचें कितें गी म्हळ्यार तुमी तुमच्या यू नीड टू हॅव अ पर्पज अँड लॉट ऑफ होप इन युअर लायफ. येस ॲब्सोल्युटली. तुमी केवल ते एक कॉम्पिटिशन विन जावचें त्या डिलिजंट प्रॅक्टीस सेशन्सा फाटल्यान एक रिजन जायनासतना गिवींग ऑल युअर बेस्ट इज द की टू सक्सेस म्हणून हांवें सांगीत. हांवें म्हजी बेल्ट रेसलिंग जर्नी बिगीन करतना म्हाका डिमोटिवेट करचे तसले सबार रिजन्स असले जावंक पुरो म्हजे नेगेटीव थॉट्स लायक ही म्हजे की कांय बरी खेळटीत कोण ना नाजाल्यार ही म्हजे की मस्त पयले हांव प्रॅक्टीस करतली हांकां म्हजे की चड एक्सपिरियन्स आसा कोणा तसल्या पुरा नेगेटिविटीच्या पिट्टात हांवें म्हाका भायर हाडिचें असलें. ते दळा हांवें कोणाच्या मोटिवेशना वयर रिलायज जायनासतना म्हाका हांवें सेल्फ मोटिवेट केलें. कितलेय कश्टाची ड्रीम असल्यारी फुलफील करा. And what's written in your destiny, you will get it. Thank you so much, Rachel. तुवें तुजो प्रेशियस टायम आमचे सो स्पेंड केल्याक हांव तुज्या फ्युचराक ऑल द बेस्ट सांगता आनी बरेंच मागता. थँक्यू बरें करूं. तुकाय हांव देव बरें करूं म्हणटा वेंसिटा. Thank you. म्हाका एक हांगासर एक येवंक अवकाश दिल्ल्या तुका कार्मेल किरण मिडियाक आनी फादर स्टिफनाक म्हजें एक टॅलंट ओळखून घेवन हेरांक दाखोवंक म्हाका अवकाश करून दिल्ल्याक हांव काळजांत हांव उपकार बावडटां. थँक्यू सो मच. मोगाचे न्हू ही वेदी युवजना खातीर आमी मांडून हाडल्या. मोगाचे युवजना न्हू तुमी तुमची टॅलंटां लिपोवन दवरिनाकात. बगार ती उजवाडाक हाडा आनी ह्या कार्यक्रमाचो तुमी भरपूर फायदो जोडा. तर मोगाचे न्हू परत आमी नेक्स्ट एपिसोडाक मेळया ओनली ऑन कार्मेल किरण यूट्यूब चॅनल. स्टे ट्यून्ड.